आयज आमी प्राचीत काळ सुरू करता आनी प्राचीत काळाच्या सुरवातेकूच हो आमच्या माथ्यार गोवर लायला कुणायता आमी सोकली ओसोक मनशां मातयेची मनशां परतून मातयेक वेतल्या आनी असो काय लागून आमी जायती पातकां करता आमी खाला पडटा आनी हो काळ देवाशी परतून येवपाचो काळ आमकां 40 दीस दिल्यात गोबराचो बुधवार हे पास्कांचो आयतार पर्यंत 40 दीस आसात आनी कितें भाशेन हे 40 दिसांक अर्थ आसा जेजून परोण्याक 40 दीस 40 राती सारल्यो मोइजेसान सिनाय दोंगरार 40 दिसा 40 राती सारल्यो तेच भाशेन जोनास प्रवाद्यान निनेवेच्या लोकांक 40 दिसांनी उपास करूंक लायलो आनी ताणें आपलें जिवीत बदललें सो पास्कांचो काळ म्हळ्यार देवाशी परत येवपाचो काळ लेंट इज अ सिजन टू रिफ्लेक्ट to re-evaluate and to return to the Lord. It's a season to give up and to take in something. आमी आमचे जायते सोडूंक जाय आनी सोडूंक जाय म्हणल्यार आमच्यो वायट करण्यो वायट उतरां आनी घेवंक जाय म्हणल्यार आमचें धर्म दान मागणें आनी हे भाशेन देवाशी आमी लागीं येवंक जाय आनी देव जो पळयता तो आमकां सगल्यांक मुजोर दितलो तर आमी कुशालकायेन अर्थावरीतपणान कुरपेन हो काळ सारुया आनी आमचें जिवीत बदलून देवाशी आमी सगळीं लागीं येवया काळ सुरू करता आमच्या कपालाचेर खबर लावन आमकां उगडास करता ही आमी देवाची रचना आनी ही आमी ही संवसारांतली जिवीत जिवन परत आमी देवा सरशी वचूं ह्या काळांत कितेंच भाशेन देवाचो मोग आमी चाकूंक पावता उदीक करून पातकाक लागून ताणें आपल्या पुताक धाडलो आनी ताच्या पुतान कश्टा मरणा वरवीं आमची सोडवण केल्या तर ह्या प्राचीत काळांत आमी जण एकलो आमच्या जिविताचेर नदर घालची गरज कोण भाशेन आमी जियेता हो देवाचो मोग आमी कसो फारीक करता देवाच्या मोगान जिवन कितें करचें कसले विचार आमी करून आमी आमच्या जिविताचें बदलप करूं हो काळ नवसुर्णी देव आमकां आपयता आपणाचो आमी परत येवं पातक सोडून देवाचे वेगेन पावूंक आमी वावरे ते भाशेन म्हज्या फाटल्यान चित्र आसा बापाय आपल्या सणून गेल्ल्या पुताक वेंगयता आपल्या मोगान परत घेता आमकांय तोच त्यो सगल्या मोगान आमकां आपले वेंगे हो काळ प्राचीत काळांत आमी ही दणवण करून आमचे जिविताचें बदलप करून जेजूची पास्काची परब खुशालकायेन आमी समोर पावूं आनी पुनर्जीवनपणाचें जिवीत आमकां सगळ्यांक मेळटा आमी हांगासर आनी हांवूय जेसवातीर आसलेलो आमी सदांच आमच्यो ताळयांच्या आयताराक चुट्ट्यो आमी दिता वापुट्टा ताळयो घेवन जेजूक जयकार आमी दिता ह्यो आमच्यो चुट्ट्यो आमी गेल्ल्या वर्सांच्यो उरतात त्यो आमी दवरता आनीक ताचो मागीर लासून गोबूर करप आनी तो गोबूर आमी आयच्या दिसाक गोबराच्या बुधवारा दिसाक आमी वापुट्टा आनी ते आमच्या गंजार करून तेचेर आशिर्वाद घालून आमच्या आमी कपेलाक लायता म्हणटकूच हो गोबोर आमच्या कपलाक आमी लायला आयच्या दिसाक तो उगडास आमकां करता मनशातून धूल आनी काय धुल्लीन तूं परतून वयतलें आमचें किरकोळपण दाखयता आमचें बळाय कित्याक थोडेशे दीस आमी ह्या संवसारांत आसा आमची मिजाश आमचें व्हडपण घेवन आमी खंय वयतले हांव थोडेशे दीस आमी काडटा ते बरे भशेन काडप सारप एकामेका सगळें एकदम म्हत्वाचें हें आमचें बरेपण सदांच हांगासर उरता गोबराचो बुधवार आनी ताची समजणी मनशाक देवान मातयेचो केल्लो आमी परत मातयेक वेतले हे इगोर्ज मात आमकां सगळे एक मनशाक आयच्या दिसाक उगडास करता म्हणटकूच आमच्या मातयार गोबोर लावप म्हणजे देव आमकां सांगता पळय तूं ह्या संवसारांत सदांच रावपाचो न्हू म्हणटकूच देवाक मागता तसल्यो करण्यो कर आनी दिसपट्टी तुजें जिवीत ह्या संवसारांत आसा असल्या मनान आमचें जिवीत सुरू करूंक वा जिविताक नवीं पावलां दिवंक इगोर्ज मात हो आमकां 40 दिसांचो काळ दिता आमच्या सगळ्या क्रिस्ती भावीनां हो पिराचीत काळ देव कृपेचो काळ देवान आमकां आपले कृपेन भरूंक आनी जी देव कृपा देव आमकां दिता तेच कृपेन आमी दुसऱ्या सोबे वाडूंक आमकां सगळ्यांक आदार जाता